मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 1423 कोटींच्या तात्पुरत्या शिल्की अर्थसंकल्पाचेर उलोवप केलें। 2023-24 अर्थीक वर्सा खातीर 4200 कोटींची रीण मर्यादा आसतना आमी फकत 2067 कोटींचेच रीण घेतिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगलें। तशेंच 1 एप्रिला सावन आयज मेरेन एक्काय रुपयाचें रीण घेवंक नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। हांव तिनूय वर्सांक म्हणजे 21-22 एका सरप्लस रिव्हेन्यू सरप्लस बजेट इज 59 crore, 22-23 रिव्हेन्यू सरप्लस बजेट इज 2400 crores आणि 23-24 प्रोविजनली रिव्हेन्यू सरप्लस बजेट इज 1423। थोड्योच स्टेटी जो रिव्हेन्यू सरप्लस बजेट मांडटा तितूंतले गोंय स्टेट आसा। धाकटी स्टेट जावन सुद्दां रिव्हेन्यू सरप्लस बजेट मांडला आणि ते सक्सेसफूल करून दाखयला। स्पीकर सर, फाटल्या 3 वर्सांक आमच्या स्टेटीत वेगवेगळे अचिवमेंट जे आसा पळय न्ही, हे आमी अचिवमेंटूय घेतले आणि ताका लागूनच आमी रेव्हेन्यू सरप्लस फिगर दाखयता आसतना इट इज एन सफिशियंट रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही तो आमच्या कमिटेड लायबिलिटीज ऑफ द सॅलरीज, पेन्शन, एस्टाब्लिशमेंट एक्सपेन्सीस, इंट्रस्ट रिपेमेंट, वेलफेअर स्कीम, पावर परचेस एक्सेट्रा हाज्या खातीर जे आसा पळय न्ही हे आमी आमच्याच रेव्हेन्यूंतल्यान करता। आमी जे लोन बॉरोविंग जे करता पळय न्ही हे एसेट क्रिएशना खातीर करता। मुद्दाम जर पळयशीत जाल्यार एसेट क्रिएशन कितल्या मोठ्या प्रमाणात आमी केलां हेंय तुमच्या लक्षांत येता। फाटल्या 5 वर्सांक विथ द डबल इंजीन म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या हातूंतल्यान आणि आमच्या हातूंतल्यान जो एसेट क्रिएशन केला ताज्या खातीर आमी लोन जे आसा पळय न्ही ते लोन घेता, बाकीच्या गोष्टी खातीर आमी लोन घेयना। स्पीकर सर, आमी बॉरोविंग करता हाजेर म्हणजे लोनां आमी घेता आणि लोनात घेवन म्हणजे आयचो जो 27,000 का 28,000 कोटी रुपया कितें दाखयला ताका आमी वी आर ट्रान्सपरंट। खंयचेच लोन आमी केन्ना लिपोवनूय दवरूंक ना, खंयचे इन्क्लुडींग द कॉर्पोरेशन इट इज इन द हेजेर आसा म्हणटा तशें। त्या आमकां लोनां घेवपाची लिमीट FRBM जेका लिमीट म्हणटा ती कितली आसा म्हणजे आमकां 21-22 ती लिमीट जी आशिल्ली 3,280 कोटी आणि आमी लोन एक्चुअली कितले घेतलेले 1,624.25 कोटी रुपया आमी बॉरो केल्ले। आमच्या कडेन स्टील अनयुटिलायज्ड स्पेस जी आशिल्ली 1,655.75 crores आमी घेवंक शकताले, बट तरी आमी घेवंक ना। जाय जाल्यार आमच्यान घेवं येता आशिल्ले। आमकां 22-23 3,785 आमचें बॉरोविंग लिमीट आशिल्लें। एक्चुअल बॉरोविंग आमी 775.65 कोटीच केला। हाज्या वयर आमी बॉरोविंग करूंक ना। 3,009 कोटी रुपया जे आसले ही लिमीट आमची अनयुटिलायज्ड स्पेस आशिल्ली। थर्ड 23-24 4,200 कोटीची लिमीट आशिल्ली। 2,067 कोटी जे आसा इतकेच लोन घेतले। 2,132 कोटी आमच्या आनीकूय घेवं येता आसले। स्पीकर सर, आमी जे 2000 टील ह्या क्वॉर्टरांत विजय उलयता आसतना ह्याय क्वॉर्टराचेर उलयलो। टील ह्या क्वॉर्टरांत आज पर्यंत 1 रुपया सुद्दां सिंगल 1 रुपी फ्रॉम द 1st of April टू टील डेट आमी लोन घेवंक ना।